निमाण्या जेवणार उंडो हाती घेऊन बापाक तुवेधीन वाचले उंडो मोडून तुझ्याशी सांग वांटून दिवन जेवंक कुलो दिलो तूंच जिवीत दिवं सोंडो म्हूण उक्त्यान तुवें उसारले कालवार दोंगरार खोरसार जीव दिवन तें संपूर्ण केले स्वागत 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 सोमिया दुर्बळ ह्या बिडारान भूक तांबय तूं तान भागय तूं सगळ्यांच्या कुवरान. मोगाच्या भावांनो भयणीनो, बाळक जेजूचे पुणशेत बिकारन कट्टे हांगासर फायस सावनच्या कार्मेल किरणाक तुमकां सर्वांक स्वागत. येवकरिस्ता विशांत नियाळून आज आमी दुसरो अवस्वर आमी नियाळटले. भाव भयणीनो, खंयच्या मिसाक आमी गेल्या तरी आमकां भास समजना जावंक पुरो, पूण मिसांत कितें जाता खंयच्या वेळार कितें जाता तें आमी जाणा. कित्याक हर एका कडेन खंयचीय भास आसूंक पुरो, पूण मिसाचो तो संभ्रम एकाच रितीन आसता. सुरवेतावन अखेर पर्यंत तो एकाच रितीन आसता. तशें म्हणटा आसतना हे मीस जेन्ना जेजून घडले निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा अशेंच आसतलें की जेजून कशें घडले, जेजून खंयच्या रितीन घडले, जेजून घडतना ताच्या मतीन कितें आसलें हाच्या विशयांत आमी आज थोडी समजून आमी घेवया. मिसाचें बलिदान कशें खंयच्या रितीन तें आयच्या ह्या हंताक आयलां म्हूण आमी पळोवया. आमी जाणा जेजून कश्ट सोंसच्या पयल्या दिसा म्हणजे निमाण्या ब्रेस्तारा आपल्या शिसां संगी पास्काचें जेवण जेवी म्हूण आशिल्लो. ते देखून ताणें शिसांक आपोवन म्हळें, आळे म्हाका पास्कांचें जेवण जेवी जाय, ते देखून थंयसर वचून तुमी तयार करा. पास्कांचें जेवण हें कितें, कसलें? जुदेवांक हें जेवण एक पवित्र जेवण जावन आसलें. आपल्या जिवितांतलें एक महान घडीत जावन आसलें. कित्याक म्हळ्यार ह्या दिसा जुदेव इजिप्तांतल्या बांदपासांतले सुडका मेळच्या आदल्या दिसा राती हो संभ्रम तांणी संभ्रमलो. जे कितें म्हळ्यार मोइजाच्या आज्ञा खाल हर एका घरा हो पास्काची जागरण तांणी केली. तांच्या दारवाट्यार रगत शिंपडायलें. कित्याक तो आंच इस्रायल इजिप्त गांवांत वेता आसतना खंयसर रगत नातले दारवटे पळोवंक मेळटात ते घर नास्त करता. ते देखून सगळे तांचे वयर नासतात, पूण इस्रायलाचे लोक ते बाचाव जातात. आनी ही एक संभ्रमणी हर एका वर्सा पास्काच्या जागरणाच्या राती ते संभ्रमतात. आनी हो संभ्रम तांणी भोव अर्थाभरीत रितीन संभ्रमतात. पयल्या सुवातेर वडिलां भुरग्यांक ही चरित्रां तांचे मुखार दवरतात, किर्तन गायतात आनी देवाक दिनवासून ते जेवण ते जेवतात. आनी होच संभ्रम जेजू आपल्या शिष्यां सांगता संभ्रमूंक तो आशेता आनी निमाण्या ब्रेस्तारा
ताणें हो संभ्रम ताणें आचारसिलो आनी त्या समयार जेजून नवो साक्रामेंत ताणें घडलो. इजिप्ताच्या देशांत आसतना इस्रायल घरांक त्या पास्काच्या त्या बले वरवीं त्या रक्ता वरवीं तांच्या बाचाव जाली. पूण जेजू आपणाकच पास्काची बाले भेटोवन दिवन तो म्हणटा ह्यो जावन आसा समेस्त मनशा पासून तो समर्पूंचे हे म्हजें उगडासा करात म्हण. आनी मोगाच्या भावनान भयणीनो हो संभ्रम ह्या संभ्रमांत जेजून हो साक्रामेंत स्थापीत केल्लो म्हळ्यार विशयांत वांजेलांत आमकां वाचूंक मेळटा. मातय असो वांजेल अध्याय 26 वाक्य 26 तावन 28 आमकां ह्या संभ्रमाचो विशय आमकां वाचूंक मेळटा. उपरांत मार्काच्या वांजेलांत अध्याय 14 वाक्य 22 तावन 24 आमकां हाचे विशयांत वाचूंक मेळटा. लुकाच्या वांजेलांत हाचे विशयांत बरयला. अध्याय 22 वाक्य 19 तावन 20 म्हणसर जेजूच्या त्या निमाण्या साक्रामेंता विशयांत बरयला. तितलेंच मात्र न्ही सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत हाचे विशीं उल्लेख केला. अध्याय 11 वाक्य 23 तावन 26 ह्या निमाण्या जेवणा विशयांत आमकां आयकूंक मेळटा. चारी वाचपांत आमकां थोड्यो संगत्यो समा अर्थाबरीत तांणी बरयल्यात. पयल्या सुवातेर जेजून आपल्या हातांत उंडो घेतलो आनी उपरांत ताणें वायनान भरलेली काल्स घेतली. दुसरे ताणें देवाक दिन वाचून ताचे वयर देवाचो आशिर्वाद ताणें मागलो. तिसऱ्यान जेजून उंडो मोडलो आनी चवथ्यान जेजून तो उंडो मोडून शिसांक दिलो आनी ते काल्सींतले पिवन त्या शिसांक दिले. आमच्या मिसाचे संभ्रम आमी पळयले तर ह्यो संगती त्याच प्रमाणे आमी पळयता. पयल्या सुवातेर आमी दानां घेवन आमी ते आल्तारार आमी दवरता. दुसऱ्यान त्या दानांचेर येवकारिस्ताचे मागणे मागोवन आमी ताचे वयर देवाचे आशिर्वाद आमी मागता. उपरांत याजक उंडो मोडटा. तिसऱ्यान तो उंडो लोकांक वांटून दितात. ते देखून जे कितें जेजून त्या दिसा संभ्रमले आमकां आजुनूय आमच्या मिसांत आमकां मेळटा. अशें म्हणटा आसतना मोगाच्या भावनान भयणीनो मिसाचे बलिदान या येवकारिस्ताचे बलिदान येवकारिस्त संभ्रम पयल्या शतमानांतच जेजूचे शिस ते संभ्रमतले. आमी जावंक जाय जेजूचे शिस आपोस्तल ते जुदे जावन आसले. ते देखून सोनवाराच्या दिसा सांजेर ते सिनागोगाक वचून थंयसर त्या साब्बात कार्यांत ते भागेले जातले आनी थंयसर देवाचें उतर ते आयकतले आनी उपरांत देवाच्या उतराचेर त्या नियाळ करून उपरांत मागणें ते करतले. त्याच समयार आयताराच्या दिसा सांजेर ते कोणाच्याय घरा सांगाता येवन हो संभ्रम ते संभ्रमतले. कित्याक म्हळ्यार जेजून तांकां आज्ञा दिली हे म्हज्या उगडासा करा म्हणजे आज्ञा पाळून ते सदांच आयतारा सांजेर सांगाता मेळून उंडो आनी वायन्यांच्या ह्या संभ्रमांत येवकारिस्ताच्या संभ्रमांत ते भागेले जातले. क्रमेन हे शिस जुदेवांच्या त्या संभ्रमांत साब्बाताच्या संभ्रमांत
वांटो घेवचे तांणी रावयले आनी आयताराचे तांचे त्या येवकरिस्ताच्या बलिदानांत वांटेली घेवंक ते तांकां हांची आसक्त सडली. सुमार 150 इस्वेंत जस्टीन म्हणलो एकलो क्रिस्तांव फिलॉसॉफर तत्वशास्त्रज्ञ अंत्योकातावन तो ह्या येवकरिस्त संभ्रमाच्या विशयांत बरयता. तो म्हणटा हे सगळे संभ्रम जे कितें आतां आमी आचरता तो संभ्रम त्याच समयार लोक तो संभ्रमतलो. पयल्या सुवातेर जे कितें दानां घेवन आल्तारेर ते भेटयतले, उपरांत जेजू क्रिस्ताच्या नांवार पवित्र आत्म्याच्या द्वारे ताचे वयर बेसांवां आशिर्वादां मागतले आनी तो मोडून लोकांक वांटून दितले. ते देखून असलो संभ्रम पयल्या शतमानांतच आमकां पळोवंक मेळटा. आनी हो संभ्रम तो लोक त्या समयार भेटोवन आसता, संभ्रमता. आनी ताच्या उपरांत थोडी बदलावान थंयसर जाल्ली म्हणयेत. पयल्या सुवातेर सुरवातेचेर थंयसर इगोर जेवणांतल्यो त्या देखून आनी जेजूचे शिस हेर शिस सांगाता कोणाच्या एका घरा येवन येवकरिस्तो संभ्रम तो संभ्रमतले. पूण उपरांत सुमार 3ऱ्या शेंकड्यांत कॉन्स्टंटायन रायान क्रिस्तांवांक चड अधिकार दिल्या तेन्ना जायत्यो व्हडल्यो व्हडल्यो इगर्जे कॅथेड्रल बाजिलिका असल्यो इगर्ज्यो थंयसर उब्यो जाल्यो आनी थंयसर लोक येवन शिस येवन जेजू क्रिस्ताच्या फाटलावदार येवन थंयसर येवकरिस्ताचे बलिदान ते भेटयतले. ताचे उपरांत आनी एक बदलावन जालें की कितें म्हळ्यार पयले शिस आनी क्रिस्ताचे फाटलावदार मिसाचे बलिदान सांजेर भेटयताले. क्रमेन हे सांजेचो संभ्रम ते सकाळी भेटोवंक तांणी आरंभ केले. आनी एक बदलावन क्रमेन आयली कितें म्हळ्यार पयले येवकरिस्ताचें बलिदान एक साधारण एका मेजा वयर ते भेटयतले. कोणाच्या घरा गेल्यार थंयसर मेज आसल्यार त्या मेजाचेर ते भेटयतले. पूण क्रमेन जेन्ना इगर्ज्यो आयल्यो, जेन्ना कॅथेड्रल आयलो, बाजिलिकास आयल्यो, तेन्ना थंयसर एक पवित्र आल्तार तांणी स्थापीत केली आनी त्या आल्तारेर हे येवकरिस्ताचें बलिदान तांणी थंय आरंभ केलें. अशें वर्सां वेता आसतना हे हो संभ्रमांत थोडी बदलावान थंयसर आयली. कानीक भेटोवची, इजमोल घालचे पयल्या शतमानांतच आरंभ आसलें. कित्याक म्हळ्यार जेन्ना लोक सांगता येतालो तेन्ना लोकांतावन जे कोण पयशे आसात, ग्रेस आसात, तांणी इल्ले पयशे ह्या ह्या संभ्रमाच्या खर्चाक म्हूण भेटयत आसले आनी ते पयशे जावं पुरो दुबळ्यांक दान धर्म दिवंक आनी तशेंच हेर खंयच्याय इगर्ज मातेच्या गरजेक ते उपयोगतले. आनी एक बदलावन आयिल्ली जे कितें म्हळ्यार पयल्या ते येवकरिस्त संभ्रमाक उंडो उपयोगतले. उंडो येवकरिस्ताक मात्र न्ही, घरा जेवणाक आनी दुसऱ्या संभ्रमाक कितें उपयोगतले. ते देखून कितेंच फरक लोकांक जायनातले. ते देखून उंड्या बदलाक होस्त आतां जे पार्टिकल म्हणटात तसले एक बदलावन आयले. कित्याक म्हळ्यार लोकांक ते एक बदलावन कळीत आसूंक जाय. नातल्यार उंडो आमच्या येवकरिस्ताच्या बलिदानांत ती मेळटा, हांगडी मेळटा, आमच्या जेवणाक आमी वापरता आनी अशें ताचे कांयच लोकांक फरक नातले. ते देखून उंड्या बदलाक होस्त ह्या पार्टिकल म्हणटात आमी ते उपयोगसूंक आरंभ केले. अशें म्हणटा आसतना मोगाच्या भावन आनी भयणीनो,
क्रमेन जायती बदलावान हांगासर आनी दुसऱ्या पार्टांत जाले जावं पुरो, पूण ते बेजीक स्ट्रक्चर म्हणटात मिसाचे ताची बदलावान दोरी जावंक ना. कित्याक म्हळ्यार जे कितें पयल्या शतमानांत संभ्रमलो संभ्रम आजुनूय त्याच रितीन आजुनूय जारी आसा. अशें म्हणटा आसतना ह्या मिसाक पवित्र एवकरिस्ताक जायत्या दुसऱ्या नांवांनी संवसारभर आपयतात. कसलीं नांवां आसात? पयल्या सुवातेर एवकरिस्त. एवकरिस्त म्हळ्यार दिनवासनी, अर्गां पाठोवचे. एवकरिस्तांत देवाक अर्गां पाठोवचे. त्या देखून एवकरिस्त म्हणलें नांव मिसाक दिलां. दुसरें जावन आसा द लॉर्ड्स सपर, म्हणजे सोम्याचें जेवण. कित्याक म्हळ्यार सोम्यान निमाण जेवणा वेळार हो सक्रामेंत घडलो. त्या देखून मिसाक सोम्याचें जेवणी म्हणलें नांव आसा. तिसरें ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेड, उंडो मोडचें. कित्याक म्हळ्यार त्या जेवणांत जेजून उंडो मोडून शिसांक वांटून दिलो. आनी हो संभ्रमत आसतना ह्या एका नांवारी मिसाक आपयतात, उंडो मोडचो. एवकरिस्त असेंब्ली. कित्याक म्हळ्यार एवकरिस्त भेटयता आसतना थंयसर लोक जम जाता. ते एक लोकांचें बलिदान, लोकांचो संभ्रम. त्या देखून ताका एवकरिस्ताची असेंब्ली म्हणजे सांगाता मेळोवन एवकरिस्त आतां मिसाचें बलिदान भेटोवचें ह्या एका नांवांनी ह्या मिसाक आपयतात. चवथें जावन आसा मेमोरियल ऑफ द लॉर्ड्स पॅशन एंड रेजरेक्शन, म्हणजे सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टां, मरणा आनी पुनर्जिवंतपणाचो उगडास. कित्याक म्हळ्यार हे मिसांत आमी हाचो संभ्रम आमी आचरसिता. जेजू मेलो, जेजू जिवन जालो, जेजू पुनर येतलो म्हणलो भावार्थ आमी संभ्रमता. चवथें जावन आसा पवित्र सॅक्रिफीस, होली सॅक्रिफायस. कित्याक म्हळ्यार हांगासर जेजून आपणाचो सॅक्रिफीस कशें लोकां खातीर, मनशाच्या सोडवण्या खातीर कशें केलो म्हणल्यार संकेत आमकां दिता. आपणाकच मोडून तो हेरांक दिता, आपणाचें रगत हेरांक पियोवंक दिता. त्या देखून हो संभ्रम पवित्र सॅक्रिफीस म्हणल्या नांवांनी आपयतात. पांचवें जावन आसा होली अँड डिवायन लिटर्जी, म्हणजे पवित्र आनी दैवीक लितुर्जी. कित्याक म्हळ्यार ह्या सगळ्या संभ्रमांत आमी देवाच्या पवित्रतायेचे, दैवीक अनुभवाचे आमी संभ्रम आमी करता. त्या देखून हो जावन आसा संभ्रम, मिसाचें बलिदान जावन आसा संभ्रम पवित्र आनी दैवीक. सवें जावन आसा होली कम्युनियन, पवित्र कुमगार म्हणयेत, ह्या कम्युनियन सांगात येवचें म्हणयेत. कित्याक म्हळ्यार ह्या साक्रामेंतांत, ह्या मिसांत आमी एकामेका आमी हरी एकलो जेजूच्या त्या एकवटांत आमी भागेली जाता. सत्वें जावन आसा कुर्बोनो नातल्यार कुर्बाना. हे सिरियन जे कितें आमचे दुसरे क्रिस्तांव भाव भयणी आसात ते मिसाक ह्या नांवान आपयतात. डोमिनियम. डोमिनियम म्हळ्यार नॉर्थ आफ्रिकाच्या त्या लोकांक मिस ह्या नांवार ते आपयतात. अशें मोगाच्या भावनान भयणीनो जायतीं नांवां मिसाक ह्या पवित्र एवकरिस्ताक आसात. आनी आमच्याच भाशेंत आमी म्हणटा मीस, आमी म्हणटा एवकरिस्त, आमी म्हणटा मिसाचें बलिदान, मिसाचो संभ्रम, अशें जायत्या नांवान आमी आपयता.
पूण एक मात्र सत, खंयच्या संवसारांच्या कोणशाक आमी गेल्यार हो संभ्रम आमकां अर्था भरीत संभ्रमूंक आमकां सादी जाता. हो संभ्रम आमकां खळच्या प्रमाणे आमकां संभ्रमूंक सादी जाता. जंपरो आमकां भास अर्थ जायना, पूण मिसांत कितें जाता तें आमकां खंडीत समजता. केन्ना आमी उठत जाय, केन्ना आमी बसत जाय, केन्ना आमी दिमी म्हणली जाय, केन्ना आमी नमस्कार करीत जाय, हे सगळें आमकां मिसाच्या बलिदानांत खंयची भास गुंतनातल्यार आमकां कळीत जाता. कित्याक म्हळ्यार ह्या मिसाचें तें स्ट्रक्चर म्हणयत तें सगळ्यांनी तें सेम आसा, तशेंच आसा. तेदे करून मोगाच्या भावनान भरिनो आमच्या जिवितांत आमी जेन्ना मिसाचो संभ्रम आमी संभ्रमत आसतना मीस कशें आराम जालें आनी तो त्याचे एक चरित्र समजून घेवन त्या चरित्रेंत आमी वांटेली जावन हो मिसाचो संभ्रम आमी बऱ्या रितीन वांटेली जावन बऱ्या रितीन संभ्रमूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. Yesu balka naman tuka, Yesu balka vandan tuka, besavam chergal walay kurpeza, venge tuja sada samal dovo, besavam chergal walay kurpeza, venge tuja sada samal dovo. Yesu balka